मंगळार 15 ऑक्टोबर आविलाचे सांत तेरेज समोरून मुखेल वळ प्रिती मोगाचे स्फूर्तेन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ नियाळाक आदार। आयज आमी बागेवन तेरेजा दे आविलाची परब समोरमतात। तिची आवय बापूय पवित्रपणी आपल्या घोराब्यान जियेताली। देवाचो खूब मोग ती करताली। तेरेजा आनी तिचो भाव दोगांय बागेवंतांची पुस्तकां वाचताली आनी ह्या प्रभावा वरवीं तेरेजाक एक बागेवंत जावचो आवडो उत्पन्न जालो। ती कार्मेलिटांच्या कवेतान भितर सरता। तिका जेजूचो खूब मोग आसलो। तिका देवाची दर्शनां पळोवपाची देणे फावो जाता। आविलाची तेरेजा आपल्या भावार्थान आनी प्रिती मोगान केलोलो वावर दिश्टी पडटा। जेजू क्रिस्ताच्या एकचारान आसलोल्यांक ताणी सुनोत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना। म्हत्वाचें तें एकूच, प्रिती मोगाचे स्फूर्तेन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ। शुभ वर्तमानांत जेजू फारिजेवांचे खोटें आनी फटकिरें जिवीत तोंडार मारता। नवीं आव्हानां घेवंक जिवंक तांकां शिडकायता आनी जिवीत नितळ निर्मळ सांबाळूंक उलो करता। आमचो भावार्थ कसलो गाय? जेजूचेर दवरलेलो वो बेश्टेच वयले वयर। जो वावर आमी करता तो प्रिती मोगान करुया। देवाचे स्फूर्तेन प्रिती मोगान वावर करून आमचो भावार्थ दाखोल करुया। नितळ निर्मळ काळजाची जावन दुसऱ्यांचें बरें चिंतुया आनी तेरेजा भाशेन जाणवाय वापरून सेवेची मनशां जावंक वावरुया। म्हजो थाराव, म्हजो भावार्थ मोगा उदेशी दाखोळ करून हांव प्रयत्न करतलें।